मगोपाचे उमेदवार पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांनी वचपाक लागल्यात। ताका पक्ष मुखेली जबाबदार आशिल्ल्याचे आदी मगोपांतल्यान आनी मागीर तृणमूलांतल्यान भायर सरिल्लो फुडारी लव मामलेदार म्हणटा। मगोबात खंय उमेदवार आदी पदाराचो पयसो मोडपाक लायतात आनी मागीर खंय तांकां आदी सांगिल्ली रक्कमच दिनात। तशेंच खंय तृणमूलाची स्ट्रॅटर्जी। आयकयात लवूचो आरोप। एमजी पार्टीच्यान आज 2 कॅन्डिडेट भायर सरले, बीजेपीक जॉईन जाले आनी कितलेशेच कॅन्डिडेट तेजे कितलेशे वर्कर भायर सरपाचे आसा। कारण गोंयभर लोकांक म्हणजे जे कॅन्डिडेट आसा तेंच्या मदीं अवेरनेस जाल्या, तांकां जाणीव जाल्या की हे डिलर आसा ते डिलर त्या कॅन्डिडेटाच्या नांवान लोकां कडल्यान पयशे घेता आनी त्या कॅन्डिडेटान पावना। लास्ट इलेक्शन 2017 तेच जाल्ले की खूब लोकां कडल्यान पयशे घेतले, 80 लाख प्रत्येक कॅन्डिडेटाक दिलो म्हणून सांगले। वेरेज कितलेशेच कॅन्डिडेट अजुनूय रिणान आसा, कारण तेंचे ते 80 लाख तेजे नांवान घेतलेले ते तांकां पावले ना। बिसायड्स हे सोडपाक कारण म्हणजे मेन कारण की डीलर हे कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेयना। कॉन्फिडन्सान घेयनासतना युती केली, आज प्रवीण आल्लेकरान ओपन केला। अशें प्रत्येक मतदाराचे मनान हें आसा, भंय आसा की हे फक्त एक फॅमिली ठरयता काय म्हणून। दे आर इनसेक्युअर्ड। टीएमसीनी तितकी तशीच मजा केल्ली आसा। प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन 4-4, 5-5 कॅन्डिडेट घेतलेले आसा आनी प्रत्येकाक सांगला तिकेटी दिता। तृणमूलाच्या वेस्ट बंगालांतल्या आनी गोंयच्या स्किमीची तुळा लव मामलेदारान केल्या। तो म्हणटा गोंयांत 5,000 दिवपाक शकता जाल्यार बंगालात कित्याक ती स्कीम ना। ह्या गोलमालाक गोंयकारांनी फसचें न्हय। आयकात। तुम्ही आता 5,000चे हें केलां, टीएमसी फटयता किंवा आयपॅक फटयता। हे 5,000 तुम्ही लोकांक दितले म्हणून सांगता पावरान येतगीर। वेस्ट बेंगॉल आता 15 वर्सां जाली टीएमसी पावरान आसा। त्या कंट्रीन त्या स्टेटीन काय 500 वयर रुपया अजून मेळना कोणाकूच। फायनल 500 रुपया तेंचे आसा। हांगा ते कितें म्हणटा ते प्रोविजन करतले हे 500 हे 5,000 दिवपाक। कसले प्रोविजन करतले? तुमकां वेस्ट बेंगॉलाक आडयले पडे लोकांक 5,000 दिवपाक। एटलिस्ट आमच्या गोंयकारांक तरी कळटलें आशिल्लें की 5,000 वेस्ट बेंगॉलाक दिल्या म्हणजे आमकांय 5,000 दितले। म्हणजे टोटल गोंयकारांक मूर्ख समजता, गोंयकारांक मूर्ख करपाचो प्रयत्न ठरला आनी आपली पोळी बाजून घेवपाचो प्रयत्न चालला तेंचो। तुम्ही म्हणटा युथांक, टीएमसी म्हणटा युथांक जॉब दितले, हे दितले, ते दितले। म्हाजो प्रश्न आसा, आज 2,500 ते 3,000 आयपॅकान लोक भायले कित्याक हाडले? हे प्रत्येक गोंयकारान विचारपाची गरज आसा युथान। कारण हेच 2,500 ते 3,000 गोंयचे लोक कामाक लागतले आशिल्ले। 1-1 लाख 50-50 हजार जो पगार दिता तांकां, ते प्रत्येक जाणांक जर गोंयकारांक दिले जाल्यार गोंयकारांक खंय तरी विश्वास निर्माण जातलो आशिल्लो की यस गोंयकार खातीर एक काम करता, टीएमसी गोंयकार खातीर काम करता। पण ना। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।